करून हांव येता देवाची विस्वास करून हांव येता तुजो स्वर मोचेर देवाची वेदी सोरी हांव येता खुशालकाय सदोस म्हाका दितल्या देवाची विस्वास करून हांव येता देवाची विस्वास करून हांव येता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवींग आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सव्य आसो मोगाल बाबा भोणीनो वेगवेगळ्या घोडितांनी आमकां क्रिस्ताचो अनुभव मेळटा आनी होच अनुभव आमच्या जिविताच्या चालींत क्रिस्ताक गोवाय दिवंक आमकां बोलान भरता आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा हीच चिंतना आमी नियाळटना जायत्यांनी क्रिस्ताचो अनुभव आपल्या कोश्टां आनी दुमाल्या वरवीं घेतलो जेजूक गोवाय दिवंक आपले रोगोत वारिल्ल्या आलेक्झांद्राच्या भाग्यवंत कातारिनाची परब व्हडा दोबाज्यांक आमी ह्या पवित्र जाग्यार सोमरोमता आमच्या दोन प्रांताचे हे महादेव मंदिर तिका भेटल्या आनी ह्याच पासत आमचो भावार्थ जिवाळ सांबाळूंक आमी तिची विनवणी मागता तिच्या आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या विनवणेन आमच्या दुखी कोश्टान जेजूक विस्वाशी रावंक आनी सगळे स्वातेर ताकाच गोवाय दिवंक देवाची कृपा ह्या मिसा भेटेन मागुया आनी कल्पना मनान धरून ह्या मिसान फाव ती पुरी वांटो घेतना क्रिस्ताचो अनुभव आमी घेतल्या उपरांत ताची गोवाय भाग्यवंत कातारीन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी दुसऱ्यांक वांटूंक चुकलेल्या खातीर असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचें बोगसणें मागुया हांव पातकी सोरपुरवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांनीक भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पुर्विदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमेन. Sumia,
सगळे देण्या खातीर आनी बागिवोन कातारिनाचे देण्या खातीर सान फ्रांसीस शावेराचे देण्या खातीर आर्गां दिवन आमी महिमा गावया. प्रार्थुया. आमी सगळीं एक एकले आमचे गरजो घेवन आयल्यान त्यो आमी जेजूच्या पांयां शिंदरुया. किरीत भाशेन आमकांय सदांच उतरांक उज्ञान चालिंतल्यान गोवाय जावंक देवाचो आदार मागुया. आयज आमी पणजेची वाराड्याची पेंजीम दिनरी हांची फिरगोजकारां आयल्यान जावं शोरांव माड्डेल आनी शोरांव बार्टुलोमेव रिबांदर मेर्शेज बांबोली कारांजाले तालिगांव सांतिनीज आनी पणजेचे हे फिरगोजकारांचेरूय सुबाम देवाचो आशिर्वाद मागता. आनी सांताक्रूज हे आमची फिरगोजीच्या सगळ्या भाव भयणांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. जाणें आपणा पासत मागोंक लायला तांचे गरजो आमचे करून तांचे खातीर मागुया. सोर पुर्विदार आनी भोव दयाळ बापा, कातारीन तुज्या रोग साक्षिणीक आपल्या कोश्टां व्हडव्हड्यांची जैत व्हरूंक तुवें कृपा दिली. तिच्या जैताचो दीस समोर उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता.
आमी दुस्मानाच्या फासांचेर आनी ताळण्यांचेर मोरोपुऱ्यान जैतिवंत जावच्याक निरोवन तरी आमकां तुजो आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जानवाईच्या पुस्तका वेले वाचप. प्रमाणीक मनशाचे ओतमे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोगद तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्यां मुखार ती मेलोलीन दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेलीं. ते एक नोश्ट दिसले. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेलीं. तांच्या मन तांचो सैतानास म्हूण ही पिशी समजली. पूण तीं आपली शांत आसात. मनशां मुखार दोगद सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोरवाश्यान बोल्ल्यांत तांचीं काळजां. थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी तीं आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयले. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी ओमाचें अर्पण कशी तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळीं पोरजोळीत जातलीं आनी उशेलांतल्या किटां परी तीं धांवतलीं. तीं राष्ट्रांची नीत करतलीं आनी पोरसांचेर राजवट चलयतलीं आनी सर्वेस्पर साशणांक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतात तीं हें सोत समजतलीं. ताका विस्वाशी रावतात तीं ताचे सोवें मोगान जियेतलीं. कित्याक ताणें विंचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकूत मेळटल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनां गावून कोत्तात दिवणी. सगळीं म्हणुया. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनां गावून कोत्तात दिवणी. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान पोत्तून हाडले तेन्ना आमकां पडे तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना कुशालकायेन हांसती आमची तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनां गावून कोत्तात दिवणी. ओन बावाटी लेकून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. ओय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमची काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनां गावून कोत्तात दिवणी. जशे नेगेबातान उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशें आमच्या गुलामांक पोत्तून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनां गावून कोत्तात दिवणी. जबाब. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनां गावून कोत्तात दिवणी. वेता वेता दुकाबोरी चोल्ली हातान घेवन वोंपचे बी. येता येता गितां गावून आयली माथ्यार मारून पणसाचे बोरे. जबाब. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं
गायनां गावून कोरतात लुवणी. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, बोडाय दाखोवंक सोदतात ताणें सोम्या सवे बोडाय दाखोवची. आपणाचीच वडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मानलेलो जायना. पूण जाची वडवीक सोमी सांगता तो की मनीस व्हड आनी मानलेलो. म्हजें पिशेपण तुमी इल्लें सोंसलें जाल्यार, पूण खरेंच तुमी तें सोंसता. म्हाका तुमचे पासत प्रेमाशा भोगता ती देवाचीच प्रेमाशा. कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिल्यां आनी हे परी एक निर्मूळ आंकवार कशी ह्या एकाच पतीच्या हातांत तुमकां घाल्यांत. देवाचें उतर. देवाचे वडकार. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावुया. जेजूचे पतीनी ये, फुडें सर, हो मुकुट घे. ससनांक तावन सोमयान तुका तक तयार करून दवरला. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयवा तुका सोव्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, कुडीचो जीव काडटात तांकां भियो नाकात, कित्याक तांच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच फारार कोणांत नाश करूंक तांक आसा, ताका मात भियात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलेले आसात. म्हणटूच तुमी भियो नाकात. शेरक्यांच्या भिरां परस तुमी अदीक व्हडती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसच्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगडटलों. पूण मनशां उजीर म्हाका नाकारता, ताका स्वर्गार आसच्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकडी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रिच्या बान बुडीनो, की फिरगुजेंत वावर कोत्तना एकलो देव संदेशकार आसलो. देव भोगती तो बरो वावर कोत्तालो, मनशांचो मोगूय कोत्तालो आनी देव भिरांतीचो. शिकी तो काजार जालो आनी काजार जावन थोड्याच म्हयन्या भितरूच ताचे पोतींनी कितें तरी पिडा जाली. पिडा वाडत गेली, एका वर्सांतल्यानूच ती मेली. पोतिनीचें 1 वर्स सोदतालें,
मेल्यार आनी तो फाल्यांच्या मिसा पासत आयज फोंड्याचेर फुलां घालूंक वेतालो. फुलां ताणें हाडलेलीं रस्तो क्रॉस करून सिमितेरींत वेतालो. तुजर वेतानाच कोण थंय ताचेर मोटरसायकल मारली, ताका थिंगाच उडयलो आनी ताचो पांयोच मोडलो. हॉस्पिटलांत तो पडलो. ऑपरेशन ताका केलें. हांवूय ताचे खोबरीक गेलो आनी खोबरीक गेल्यार हांव रावतलों. तो मातशें दुखी आसतलो, काडूक ताच्या तोंडार आसतलो. जिवितार अशें दुखाचो पड्डो ताचेर आयलो म्हणटूच ताचें जिवीत जोड जालें अशें म्हाका दिसतालें. पूण हांव गेल्यार सदांच आंसत्या तोंडाचो मनीस आसलो. म्हाका हांसूंक लागलो. म्हज्या जिविताक ताणें आकार दिलो. हांसूंक लागलो आनी आमी गजाल केली. म्हज्या इश्टानो, ताणें दूख बरवशान तें घेतलें. आनी म्हज्या इश्टानो, होच मिस्टर आयज आमी नियाळटा. बरे मनशांचेर, बरे कुद्देल्यांचेर, भावार्थान जियेतेल्यांचेर दूख कोश्ट कित्याक? म्हज्या इश्टानो, हो एक मिस्तेर कसो आमच्या जिवितांत. आनी आमी जायते फावटी शीण कोत्ता, देव कित्याक धाडटा काय? हांव देवाक कितें, हांवें कोणाक कितें वायट केलां? देवाचेर कितें हांवें वायट केलां आनी म्हाका कित्याक संसूंक पडलें? पयलोच नमुनो म्हज्या इश्टानो, जेजूचेरूच नजर मारुया. जेजून कांयच वायट केलें ना, पूण बापाचो इतलो ताणें मोग केलो, आमचोय मोग केलो. पूण ताच्या जिवितांत सगळ्याहून चड खोश कित्याक पडले काय? आनी आयची म्हज्या इश्टानो, वाचपां आमकां हाचेर उजवाड घालतात. आमकां पयल्याच वाचपांत ही आमकां मेळटा की खोस सोंसतात ती देवाक मानवतात. खरेंच देव कोश्टांतल्यान परिक्षा कोत्ता. मोग कोत्ता तांकां ओदीक इनाम दिवचे पासत तांकां परिक्षा कोत्ता. आनी परिक्षा आमकां वायटा पासत न्हय, आमी वायट केलां म्हूण न्हय, आमी गुन्यांवकारीच म्हूण न्हय, देव आमचो मोग कोत्ता म्हूण. हाकाच लागून ही आमचेर कोश्ट येतात. आनी म्हज्या इश्टानो, आयज आमी भगवंत कातारीन आलेशांद्रीची तिची परब कोत्ता. तिच्या जिवितांत तिका दूख येवच्या आदी म्हटलेल्या भशेन जायते सुखाची पावलां तिका दाखयलीं. आनी राजनपुऱ्यान तिका सांगलें, हांव तुज्या एक आजार जातलो, तुका व्हडलो जागो दितलो. आनी तिका जायत्या वस्तूंनी बुलयली फुलयली आलयली, पूण ती हाडली ना. तिणें ह्या सगळ्या वस्तूंक कुशीन दवरली आनी जेजूच्या कोश्टांत बोर करूंक ती कोश्ट सोंसूंक तयार जाली. आनी ती मारतीर कुशी मेली. जगत व्हरून जेजूची साक्षीदारीन ती जाली आनी तिणें ही आमकां कोश्टाचें मोल दाखयलें. ह्या दिसांनी आमी भगवंत फ्रांसीस शावियर हाचे पुर्बेक तयारी कोत्ता. ताच्या जिवितांत पयल्या भागांत म्हटलेल्या भशेन व्हडपण तो सोंसतालो, व्हडपणाच्या रस्त्यार तो आसलो. पूण देवाचें उतर ताच्या जिवितांत येतूच देवाच्या उतरान ताका इतलो बुलयलो आनी ताणें आपल्या जिवितांत कुर्साची वाट धरली. आमी हांगासर भोंवडी मारता जाल्यार इफ यू आर वॉकिंग इन द बाझिलिका, एक पिक्चर आसा थंयसर मेळटा, सातीस दोमने सातीस आंप्लिस दोमने आंप्लिस. म्हणजे पुरो सायबा पुरो, आनीक दी. कितें पुरो? सूख सायबा पुरो. आनीक म्हजेर कुरीस धाड, आनीक म्हजेर कुरीस धाड. हें ताणें आपल्या जिवितांत केलें. ताणें ताचें जिवीत सोंपें जालें ना. जायत्या रस्त्यांनी तो भोंवलो, देवाचें उतर पुरगुटीत तो गेलो, पूण साक्षीदार तो जालो, पुरगुटणार तो जालो. आनी ताणें आपल्या जिवितांतल्यान आनी कोश्ट जिवितांतल्यान ताणें देवाचें उतर पुरगुटलें. आनी आमकां आयज मेळटा भगवंत पावलूय बी. भगवंत पावलू ताच्या पयल्या जिवितांत ताणें कोश्टांक पाट केली आनी ताणें क्रिस्तांवांक पिडापीड दिली. पूण जेजून आपलें बोट ताका लायतूच हे कोश्ट न्हूच ताच्या जिवितांत आयले, तो कोश्टांशी गेलो आनी ताणें कोश्टांक सोंसूंक तो तयार जालो. आनी कोश्टांतल्यानूच आनी कोश्ट जेजूक तो पुरगुट्टालो. आनी म्हज्या इश्टानो, आमकां कोश्टांतल्यान कितें मेळटा काय आयचें वाचपां आमकां उजवाड हाडटात. पयली सुवातेर कोश्टांतल्यान आमी नितोळ जाता. वी प्युरिफाय आवर सेल्स टू सफरिंग्स एंड ट्रायल्स
वी प्युरिफाय आवर सेल्स. आमी नितोड जाता, आमी ओदीक जेजूच्या मोगान वाडटा, जेजूच्या मोगान पडटा, जेजूक लागीं येता. कोश्ट आमकां जेजूक लागीं हाडटात. पयस येनात, संवसाराक पयस येतात, पूण जेजूच्या कोश्टांक जेजूक आमकां लागीं हाडटात. दे प्युरिफाय अस, दे ब्रिंग क्लोजर टू गॉड, एंड दे रियली गिव अस एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड्स लायफ, जिजस लायफ. दुसरे सुवातेर म्हजे इश्टानो, आमी कोश्टांतल्यान दुसऱ्यांचे कोश्ट आमी समजूंक पावता. जायते फावटी आमी कोणाक थंडी जाल्यार क्रुसीन घे, जोर येयलो आनी कितें घे. वी डू एज इफ सिंपल रेमेडीज. कोश्ट सोंसतलो ताका कोश्टांचें मोल गमता. दॅट्स वाय वी से इन इंग्लीश, पूट युअर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स. आमी दुसऱ्याच्या कोश्टांत भाग घेतना तेन्ना आमच्या कोश्टांतल्यान आमकां ताच्या कोश्टांचो अनुभव मेळटा, आनी दुसऱ्यांचे कोश्ट आमी समजूंक पावता. वी बिकम सिंपथेटीक वेन अदर्स सफर. वी डोंट गिव देम रेमेडीज, वी बिकम सिंपथेटीक, आनी आमी तांचे पासून मागता आनी कितें तरी करूंक पावता. तिसरे सुवातेर म्हजे इश्टानो, कोश्टांतल्यान आमकां देव व्हडलो इनाम दिता. कोश्ट केल्यारूच, कुर्साची वाट चलून कुर्सार मेल्यारूच आमकां पुनर्जिवंतपण मेळटा. तेन्नाच हेंच करूंक आमकां आयज जेजू आपयता. तर म्हजे इश्टानो, आमी आयच्या दिसा बागेंत कातरिनाचे मजतीन, बागेंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन मागुया. पयले सुवातेर कोश्ट येतात तेन्ना कोश्टांचे धांवूंक न्हय, कोश्टांक लागीं वचूंक आमकां वचलें आयतेपण मागुया. बागेंत पावलून केलें, जेजून केलें, आनी फ्रांसीस शावेरान केलें, आनी आलेशांद्रेचे कातरिनानूय केलें. आमी कोश्टांशी पावले म्हणटूच कोश्टांतले धांवूंक न्हय, पूण आमी कोश्टांत वचूंक आमकां उत्तेजन मागुया. दॅट्स आस्क द मोटिवेशन फॉर अस. आनी आमकां कृपा, पवित्र आत्म्याची स्फुर्ती आमकां मागुया, आनी आमकां खुशालकाय मागुया. खुशाल कोश्ट सोंसूंक आमकां खुशालकायेची गरज. नातर आमचे कोश्ट सोंसतात तेन्ना आमी दुखी जातले, ह्या कोश्टांक मोल आसचें ना, जेजूच्या कोश्टान आमचो वांटो जावचो ना. दुसरे सुवातेर म्हजे इश्टानो, मागुया. जेन्ना आमचे कोश्टां येतात, खरेंच इट्स अ नायस एक्सपिरियन्स, इट्स अ वंडरफूल एक्सपिरियन्स, बिकॉज वी अंडरस्टँड अदर्स. वी अंडरस्टँड अदर्स, एंड वेन अंडरस्टँड अदर्स सो मच, आमी दुसऱ्यांच्या कोश्टांत तांचे कोश्ट उणें करूंक आमचें जिवीत भेटयतले, आमचो वेळ दितले. नातर आमी एक विजीट करता, हांव तुजे पासून मागता म्हणटा आनी आमी वेता. ना, वी वील बिकम पार्ट एंड पार्टी टू दॅट सफरिंग्स. आमी मागुया. जे कोश्ट येतात तेन्ना इट्स अ वंडरफूल एक्सपिरियन्स. आय हॅड मेनी टायम्स wonderful experience. So just ask the Lord to give us this experience so that we may understand others. And तिसरी सुवातेर म्हजे इश्टानो, कोश्टांतल्यान आमकां इनाम मेळटा खरो, पूण आमी बागेंत पावलो म्हणटा ते प्रमाणे जें कितें जेच्या कोश्टांनी उणें आसा तें आमी बोर कोत्ता. आमचे कोश्ट मोलादीक, कोश्टांक मोल आसा. आवर सफरिंग्स एंड ट्रायल्स आर वेरी प्रेशियस. दॅट्स वाय प्रेशियस वस्तू आसात, मोलादीक वस्तू आमी खंय उडयना, ते आमी सांबाळून दवरता. तर आमचे कोश्ट येतात तेन्ना त्या कोश्टां वरवीं मोलादीक देखूनच आमी दुसऱ्यां पासून ते भेटुया. जे कोण सोंसतात तांचे पासून भेटुया, आमच्या गोरश्यां पासून भेटुया, जे वायट करतात तांचे पासून भेटुया, दुस्मानां पासून भेटुया. कित्याक कोश्ट मोलादीक. जेजून आमची सुरवण केली, आनी जेजूचो सुरवणीचो वावर आमच्या कोश्टां वरवीं आमी चालू दवरीत रावतले. हेंच करूंक आमकां भगवंत फ्रांसीस शावेराची, आलेशांद्रियाची, कातरिनाची आनी भगवंत पावलूची मजत आमकां मागुया. आनी कोश्टांतल्यान आमी सर्गीच्या राज्यांत आनी ह्या संवसारांत आसतनाच इनाम घेवन जेजूच्या जिविताचे, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे भागीदार आमकां कोर म्हूण मागुया. आनी आतां आमी उबी रावन आमची भावार्थाची स्वतां पुरगटुया.
सतमंतान देवाक सोर पुर्विदार बापाक स्वर्गार पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या सुदाक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबावलो आंकवार मरितायन जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुसाक जोडलो तो मेलो आनी ताका निगिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात सोडलो सोर पुर्विदारा देव बापाच्या उजव्यांक बसला तुयतान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमांतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतात पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. देवा मुखार आमी गोजिवंता असल्याच मनान आयज देवाच्या उतराची नियाळ केला तेय मनान धरून थोडी आमची मागणी बापाशी धरुया. पवित्र सभेच्या वडिलांक देवाच्या मोळ्यांत वावर करतना कोश्ट त्रास आनी दुमाळे सोबार असले परिस्थितींत जेजूक गोवाय दिवंक एक व्हड भाग म्हूण तांणी वळखूंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय देवा लागीं मागुया. सगल्यांक बरेपण मेळचे हावेसान आमचे राजकीय फुडारी वावरूंक आनी भोव करून समाजाच्या देगीक आसलेल्यांची परिस्थिती सुदारूंक ते वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जायती सुवातेनी क्रिस्ती भावात्यांक कोस्ट आनी दुमालो भोगचो पडटा. जेजूचेर तांचो विस्वास अदीक वाडोवंक आनी कोस्टा सासा मदें तांणी जेजू कोवायकी दिवंक देवा लागीं मागुया. पणजे वावराड्याक लागू जातल्या सगळे फिरगोजकारांनी आपआपल्या गवल्यां बरोबर भाग्यवंत फ्रांसीस सावेरा भाशेन जेजूचे बरे खबरेचे ओकोण परगटना जावं वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. हांगा जमा जाल्ल्या सगल्या भावार्थ्यांनी क्रिस्ताच्या अनुभवान दर दिसा वाडूंक आनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत वावरांत आनी चालींत जेजूक गोवाय दितोली क्रिस्तांवची पाटलावदारां आमी जावंक देवा लागीं मागुया. बोस सुर्गींच्या बापा ही मागणी आनी आमचे काळजांत मनान आसलेली मागणी तुजे चिंतोतांव दोयेन आमकां पाव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पुर्वेदा देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेश्वरा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयल्ली ही देणी पवित्र कोर. काथारीन तुजे बोग साक्षिणीची काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोडान तिणें आपले कुडीच्या सगल्या वडवड्यांचे जोयत वेलें. त्याच मोगान आमचेंय काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं उतरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवींग. आमेन. सर्वेश्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर परवेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर खाड्यांत सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कातारीन तुजे रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलोन आनी आपलें रोगोत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय. आनी अशें तांच्या वस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ सुपुनायन पळजोडायताय. देखून सर्गेच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेद निरोंतोरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलीच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें,
तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळशाक तुमचे पासत, आज सोमेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Sumia Jesu amiorogata, Anika stitle pieta, Tyle powi, Twój poradysu, Ami dusze porgota. बाप्पा जेजूच्या मदनाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलां देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोंवळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां फांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोरवेदार बापा, सोरवंदन आनीक वैभव तुका सासणांच्या सासणान. जेजून शिकयले मागणे आमी म्हणटा तेन्ना आमच्या फादरान बरे भाशेन आमकां कोश्टान देखून जेजू गोवाय जावंक आनी ते आमच्या दुसऱ्यांचे सोडवणी खातीर भेटोवंक दुसऱ्याचे कोश्टांत आमी वांटो घेवंक आमकां सांगला. तर उतरांक उज्ञान चालींतल्यान भागिवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन, भागिवंत कातारीन अलेक्झांडराचे भाशेन आमी आतांचे परिस्थितीन जेजूचे गोवाय जावंक आमकां आदार मागून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन व्हरून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय, आज सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बावटांचे दीस घाल आ तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी हातूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगलीं सुभागी सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. कोमयाव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
मोगल भावा भयणीनो, ह्या वेळार जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कुरपेन ताणें आमकां सोण एकल्याक बोल्ल्यात. तर ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या प्रितीच्या बापा, कातारीन तुजे रोग साक्षिणीक तुजे सेवेन विस्वाशी आनी कोश्टा मोन्नान जैतिवोन तुवें केली. आमी शेवलां ते पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसाच्या आत्मीक झुजान गोट आनी जैतिवोन कोर. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सगळीं आमी बसुया. बाबा भयणीनो, आयची मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर पियो आल्मेदा ताका आनी सोह बलिदानान वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच गायोन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कोणी कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन आमी पॅन्डॉल घातलोलें आसा. थंय आमचे यादनीक भाव आसतले. कोणाकूय तर कुमसार जावंक जाय, तुमी थंय वचूंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमच्या उजव्याक आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कोणाकूय तर कावन्सिलींग करपाक जाय, तुमी थंय वचूंक जाता. आयज अलेक्झांद्रियाची बागयोन कातेरिनाची परब. आमचे से कॅथिड्रल तिका भेटयला. परबेचे मीस आतां 9:15 वरांचेर हांगासरूच आसतलें. तशेंच चोत्राय दवरची आयज सकाळी 11 वरांचे मीस आसचें ना. देर वील बी नो मास एट 11 AM. आयज सांजे 5 वरांचे मीस कानाकोना डिनरी ही भेटयतली. फाल्यां फ्रेंच भाशेन मीस आसतले सांजे 2 वरांचेर. फाल्यां 8:30 मीस भेटयता मोर्मुगांव डिनरी. 9:15 वरांचे मीस बिचोली डिनरी आनी 5 वरांचे चिंचोणी ही डिनरी भेटयतली. तशेंच फाल्यां 12:15 मीस भेटयतात सिलो माराबार रायट ही आमची भावार्थी भाव भयणां. 27 ऑन 27 नोव्हेंबर गुजराती भाशेन मीस आसतले 12:15 वाजता. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवय आसूं. अखेरीत आशिर्वाद आमी घेवया. एक मागण्या उपरांत आमेन म्हूण जबाब दिवया.
सोर पुरविदा देव तुमकां वायटां विघ्नांतली निवारो आनी तुमचें जिवीत सगल्या बऱ्या देण्यांनी बरोव. आमेन. सोरोनांत असलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. आमेन. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे पोरमणें चलोवंक आनी अशें सुर्गींच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो जावं. आमेन. सोर पुरविदा देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवें सदांच आसूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगले बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगुटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. तुका जाय ती गरज ह्या वेळार बाबा लागीं माग. आमच्या ओत्रेक बाबाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदी ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वखाणटाव. आमेन. Jesus,